प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आतां पळया आयच्यो मुखेल खबरो। वेंचणूक लढवंक दिवंक ना म्हूण श्रीपाद नायक मेळ्ळो गडकरी आनी अडवाणी। गोंय भाजपाच्या कारभारान सारकें लक्ष घालचें म्हूण सुचोवणी। सिटांची घोशणा जाता तितली फुडें धुकलपाचे काँग्रेस भाजपाचे यत्न। साताड्डा जंक्शन ते पत्रादेवी मीन येरादारी बंद। दिसल्यार पुलीस ट्रक करतले जप्त। तोरशेच्या एका तरणाट्याचो मिनाच्या ट्रकान जीव घेतिल्ल्यान लोक चाळवले। जमाव कूड घेवन पुलीस स्टेशनार। गुन्यांवकारांक वेंचणुकेंत उबे रावंक मेळचें न्ही म्हण कायद्यांतच जाय खासा दुरुस्ती। आदलो मुख्य वेंचणूक आयुक्त गोपाल स्वामीन उक्तायली गरज। वेंचणुकेंत पयसो आनी सोरो वाडटा म्हण हुस्को। आनी खेळामळार 6वी जागतीक शोटोकन कराटे आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियनशीप आनी प्रशिक्षण शिबीर ताळगांवां सुरू। आदलो जागतीक चॅम्पियन सेन्से हितोशी कासुया म्हणटा सर्ती पयलीं दितले बऱ्यापैकी प्रशिक्षण। आनी साळगांवकर धेंपो आय लीग मॅचीन दोनूय टिमींनी चुकयले प्रचंड गोल। मॅच निमणे गोल नासतना बादाबाद। दोगांनी मेळून वगडायले 13 चान्स। आता खबरो विस्तारान। विधानसभा वेंचणूक लढवंक दिवंक ना म्हूण श्रीपाद नायक आयतारा भाजपाचो अध्यक्ष नितीन गडकरी आनी लालकृष्ण अडवाणीक मेळ्ळो। गोंयच्या भाजपाच्या कारभारान सारकें लक्ष घालचें अशें ताणें ह्या फुडाऱ्यांक सुचयलां। इतले मजगतीं मोगो भाजपान युती करपाची म्हण थारलें तरी सिटांचे घोशणेक आनीक कांय दीस वचूं येता। युतीची घोशणा घडये सोमारा मंगळारा व्यंकय्या नायडूचे हजेरेन जावं येता। काँग्रेसीचे स्क्रिनींग समितीची बसकाय दिल्ली सोमारा मंगळारा जाता। आपल्या गोयची विधानसभा वेंचणूक कित्याक लढोवपाक दिवंक ना हाची जाप घेवपाक श्रीपाद नायक सध्या दिल्ली गेल्या। सुत्रां सांगता त्या प्रमाण आयतारा ते पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी आनी लालकृष्ण अडवाणीक मेळ्ळे। गोयच्या भाजपाच्या कारभारान बारीक लक्ष घालपाची सुचोवणी ताणें ह्या फुडाऱ्यांक केल्या। इतल्या मजगतीं येता त्या सप्तकांत राजकीय घडामोडींक नेट येवपाची शक्यताय आसा। गोवा विकास पार्टी आनी युगोडोपा सोडल्यार हेर खंयच्याच पक्षान आपले उमेदवार घोशीत करूंक ना। 30 जानेवारी मेरेन युतीचेर आनी सीट वांटपाचेर भाजपा आपलो निर्णय मोगोक सांगपाचे आशिल्ले। भाजपाच्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सिटां वांटपाच्या निर्णयाक आनी 2 दीस लागो येता। सोमरा भाजपाचे जनसंपर्क अभियानाचे म्हापशा जावपी आशिल्ले निमणे सभेक राष्ट्रीय फुडारी व्यंकय्या नायडू येतले। ह्या सभेक युतीची घोशणा जावं येता अशें सुत्रां कडल्यान कळटा। मोगो आनी भाजपा मदीं सिटां वांटप थारल्या उपरांत ते आपले उमेदवार जाहीर करतले। इतल्या मजगतीं काँग्रेसीची फुडल्या 2 दिसांक उमेदवार निश्चित करपा खातीर दिल्ली बसका जातली। कांय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक तिकेट मेळना जाल्यार बंड जावपाची भिरांत आशिल्ल्यान काँग्रेस आनी भाजपा दोनूय सध्या वेळ मारून व्हरपाचो यत्न करता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया। साताड्डा जंक्शन ते पत्रादेवी मिनाची येरादारी बंद केल्या। तोरशेच्या रुपेश चारी ह्या तरणाट्याचो मिनाच्या ट्रकान जीव घेतिल्ल्यान थंयचे लोक चाळवले। जमाव रुपेशाची कूड घेवन पेडण्या पुलीस स्टेशनार आयलो। कॉन्ट्रॅक्टर आनी ट्रकवाल्याक सामकार हाड म्हण ते मागताले। नयबाग तोरशे वटया मिनाचे ट्रक दिसल्यार पुलीस जप्त करतले अशी शिटकावणी पुलिसांनी आतां ट्रकवाल्यांक दिल्या। फाटल्या वर्सभरांतलो हो ह्या मार्गावेलो 7वो अपघात। मायनिंगचो ट्रक टोटली रूट बंद। पत्राई मार्गे गाडी येता कामा नये। सरळ मायनिंग बांद्यासून जाता बांद्यासून जाता। मिनाची येरादारी करपी ट्रकान धपको दिल्ल्यान रुपेश चारी ह्या 28 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले। शेनवारा राती सुमार 10:30 वरांक तोरशा हो अपघात घडलो। पेंटर आशिल्लो रुपेश रातच्या वेळार बांद्या वतालो। रुपेशाच्या मरणाक लागून चाळविल्ले लोक ताची कूड घेवन आयतारा पेडणे पुलीस स्टेशनार पावले। नयबाग ते पत्रादेवी ह्या मार्गावेली मीन येरादारी पुराय बंद करची अशी ह्या लोकांची मागणी आसली। आयज हे फॅटल ॲक्सिडंट जावन लोक मरत आहात ते लोकांची किंमत पैशान दिवू शकतात
20 लाख 25 लाख 50 लाख पण जरी पैसे हे जो विषय आहे तो कॉम्पन्सेशनाचो विषय आणि पैशान जे विषय आहेत हे सॉल्व जावंक शकना. मीन येरादारी कंत्राटदारान रुपेशाच्या घरच्यांक उण्यात उणे 50 लाख रुपया दिवचे अशी मागणी ह्या थळाव्या लोकांनी केली. अप्पा राऊळ आणि सुधा कवटणकर हे खंड न्यायाचे लागचे सोयरे पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. भुरग्याचो सगळ्याचो डिमांड आहा की तो मकरांत कोण जो आहा भुरग्याचो डिमांड आमचे आसा. मकरांत जो कोण आहा तेका आतां हजर करूंक जाय म्हणटात ते. मागीर तेका आतां हजर करा. हजर करूचो डिमांड आमचो आणि हजर करूचो डिमांड आहा तो हाडा. नळीबाग पत्रादेवी मार्गावेली मीन येरादारी आयतारच्यान बंद केल्या अशें पेडणेचे पुलीस निरीक्षक CL पाटीलान लोकांक सांगले. तुमचो जो डिमांड आसलो की आमच्या गांवांतल्यान ट्रक नाका म्हणून ते फाल्यांच्यान आमी त्या वटेन ट्रक सोडचे ना आणि त्यांचे ट्रक टोटल डायवर्ट जाता हे वटेन नळीबाग ब्रिज. सो ते वटेन कोणाचो ट्रक येयल्या ते मायनिंग तुमी म्हाजे कंप्लेंट करपाक शकता तेका हांव डिटेन करतलो ते ट्रक. दुसऱ्या इश्यून अबाउट कम्पेन्सेशन टेंटेटिवली त्यांनी येस म्हणला. फाटल्या 1 वर्सान ह्या मार्गार 7 अपघात जाल्या. थळाव्या लोकांनी आंदोलनां केली मात ताचो कांयच फायदो जावंक ना म्हूण लोक ताळवल्यात. पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. गुन्यांवकारांक वेंचणुकेंत उबे रावंक मेळचें न्ही म्हण कायद्यांतच खासा सुदारणा करपाची गरज आदलो मुख्य वेंचणूक आयुक्त N. गोपालस्वामीन उक्तायल्या. वेंचणुकेंत पयसो आनी सोरो वांटपाचें प्रमाण फाटल्या कांय वर्सांत वाडलां म्हणूनय ताणें हुस्को उक्तायला. अरविंद भाटीकाराच्या वोवळां ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन करतना शेनवारा रवींद्र भवनांत गोपालस्वामी उलयताले. Between the two Lok Sabhas, 2004 and 2009, there was an increase in the number of people, 25% increase in the number of people with serious criminal cases. I'm not talking about some small offence. One, the RTI Act must be implemented very vigorously. Second, there should be a strong legal mechanism, whether you call it Lokpal, Lokayukt, anything you call. But there should be a strong legal mechanism which can take up cases of corruption and complete them in a foreseeable time. गोंय विधानसभा वेंचणूक 3 मार्चाक जावपाची आसा. ह्या वेंचणुकेत पयसो आनी सोऱ्याचो व्हडा प्रमाणात वापर जावं येता असो हुस्को भारताचे आदले मुखेल वेंचणूक आयुक्त N. गोपालस्वामीन उक्तायला. फाटलीं 10 वर्सांत हे प्रमाण खूपच वाडलां अशें गोपालस्वामीन सांगले. कर्नाटका आनी तामिळनाडू सारक्या राज्यांनी पयसो आनी सोऱ्याचो वापर कसो वाडला ते गोपालस्वामीन विस्कटावन सांगले. Karnataka elections 2008, 45 crores was seized in terms of goods, I mean T-shirts, cricket kits, you name it, hard cash and also liquor. In recent elections in Tamil Nadu in 2011, it was 52 crores or 55 crores. At one place, 5 crores was found in cash. आदले IAS अधिकारी अरविंद भाटीकाराच्या ओवळा ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशना खातीर गोपालस्वामी गोंयांत आयिल्ले. आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकार, आदवोगाद उदय भेंब्रे, फमेंतो रिसोर्सीसचे चेअरमॅन अवधूत तिमलो आनी हेर मानेस माचेर आसले. IAS अधिकारी आनी सामाजीक वाठारांत वावुरतना आयिल्ले अनुभव भाटीकारान ह्या पुस्तकांत बरयल्या. एक IAS ऑफिसराचो अणभव तातूंत हांव सारको बरोवपाक शकलो काय ना तेही म्हाका कोंकणींतल्यान बरोवन म्हाकाच खात्री करून दिवपाक जाय आशिल्ली की कोंकणी आमी म्हणटात तर सगळे खोलायेन सगळे विचार विस्कटावन एनालायज करून आमी कोंकणींत बरोवंक शकता काय ना हाची म्हाका खात्री करून घेवपाक जाय आशिल्ली आनी ती हांवें खात्री करून घेतली. हातूंत म्हजे अणभव जे आसा जे समाजशास्त्रांतल्या वाठारांत आसात, जे भौशीक प्रशासनांतले म्हणजे पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशनच्या वाठारांत आसात, जे आमच्या लॉ अँड ऑर्डर वाठारांतले आसात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.